चर्चिल ब्रदर्स क्लबाचेर फिफान बंदी घालूंक ना। फिफान क्लब फार्माचेर नव्या खेळगड्यांची नोंदणी करपाचेर बंदी घाल्या। चर्चिल ब्रदर्स क्लबाचेर बंदी घालूंक ना अशें चर्चिल आल्लेमावान स्पश्ट केलें। चर्चिल ब्रदर्स एफसीच्या आदल्या खेळगड्यांक पगार दिवंक नाशिल्ल्याची कागाळ फिफा कडेन केल्या उपरांत फिफाचेर बंदी घाल्या अशें चर्चिल आल्लेमावान सोमारा सांगलें। चर्चिल आल्लेमावान फुडें आरोप केलो की हो खेळगडो कराराचो भंग करून क्लब सोडलो आनी देखून ताका पुराय पगार दिवंक ना। आतां क्लब आपली केस फिफा मुखार मांडटलो आनी शिल्लक फारीक करपाची आसल्यार ती फारीक करतलो अशें आल्लेमावान सांगलें। सानी म्हणतो एक प्लेयर आसलो, आमी हाडलो प्लेस ते गेले आमकडे हे हाडले ऑफिसर आतमध्ये त्यांमध्ये बसा आणि तो मध्ये सोडून गेलो आणि तो फिफान गेलो आणि फिफान लेटर धाडला ते गेले अमको पेमेंट हारी कर म्हणून आमी आतां तांकां बरोवन गायलो ते भाशे भाश केला तेजेर आमी जाजीस आमी काडल्या थिंगा कितें करपाचें पूण फिफान सद्याक म्हणून जालें तेगे तरी फी हारी कोना तर तुगेलो क्लब बॅन इतलेंच तेगे तरी हाल फी हारी केली तेका समज आमी हाजी करूं पडटा वो आमकां आनी कितें कन्सेशन मेळटा तेगे घेवंक जाय तेजेर पूण तेचे बाद बॅन जालें म्हूण खबर येयली बॅन म्हणजे कितें बॅन फिफा केन्ना कोता म्हणजे एक प्लेयर लागून वो प्लेयरा बॅन कोता जाय पाहिजे फिफाचेर पूण प्रॉब्लेम हे कॉन्फ्लिक्शन आमच्या मदल्यान प्लेयरा मदें आहा। सानी म्हणटा प्लेयर ताका अमकी पेमेंट आमी दिलो तो आमी 15 गेम खेळना साडायली गेलो तेंगेले एक रो आसता प्लेयराक तर पेमेंट पावलो ना प्लेयर बरयलो पूण कित्याक पावला कितें मागीर आमी बरोवन घालूंक जाय तें इमिडियटली एक्शन घेता बॅन म्हणून तेगे प्लेयर घेवपाचे फॉरेन घेवपाचे क्लब बॅन केलो ना प्लेयर घेवपाचे पण म्हळ्यार क्लब बॅन करप ना प्लेयर फॉरेन घेवपाक बॅन केलो आनी प्लेयर ऑलरेडी सायन मारो आहाय आनी तेगे कित्याक ते सॉर्ट आउट करता आनी ते प्लेयराक खेळटले लीग खेळटली पडले आमी आयली आतां आमी तांकां बरोवन घालता प्लेयरांनी बरोवन घालता आनी प्लेयरांनी बरोवन घालून आमी आदोगाद काडले आनी ते प्रमाणे मागीर आमगेले तांकां हारी करूं पडले जाल्यार आमी हारी करतले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू।